2013 केल्ले जनगणनेचो रिपोर्ट सरकारान लोकांमुखार हाडचो ओबीसी महासंघान मागला. गोंयांतली पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाक जबाबदार हांगाचे सत्ताधारी तांकां मतां विभागून घालून आपले उमेदवार जिखून हाडपाचे आसात. ओबीसी महासंघान सणसणीत आरोप केला. सरकार सेन्सस करपाक कित्याक अनमनता असोय तांचो प्रस्न. गोयच्या ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना जावंक ना, ती सरकारान करची. तशेंच गोंयांत कथीत उंचेल्या समाजांतले लोक आसात तांच्योय नोंदी जनगणनेत जावच्यो ओबीसी महासंघान मागला. ओबीसीचे सशक्तीकरणाचे नदरेन मेळावे घेवप चालू आसा. 5 जूनाक पणजे मिनेझीस ब्रागांजा हॉलांत महामेळावो जातलो अशेंय संघाच्या जाळवणदारांनी सांगले. खंयचो विभाग हो ओबीसी आसपाक जाय, ज्या ठिकाणी ओबीसीची लोक चड आसा थंय आसपाक जाय काय आनी कोण इतर समाजाचे लोक आसात थंय करपाक जाय. सो सरकार दरबारी जितले जे प्रयत्न आसा पॉलिटिकली डिवायड एंड रूल जाता. एखादो जर मनीस तांकां जर जाय निवडून येयलो पंच म्हणून ते कितें करता, ते विशिश्ट पद्धतीचे लोक जे आसा, समजा एखाद्या पंचायतीन इलेक्शन सगळ्यात डिफिकल्ट इलेक्शन जर पंचायत, पण एखाद्या समाजाची जर आमी पंचायतीचो क्षेत्र कशें आसता, वोटिंगचो पॅटर्न आसता, जर तुका जर एक 300-400 वोट जर वेगळे आसा तूं पंच जालो, पण ते एखाद्या फॅमिलीचो जर समजा एक 250 वोट आसा ते एका फॅमिलीन डिवायड केलो आसा. सरकारान जे डिलिमिटेशन केल्लेलें आसा, एकाच फ्लॅटांतली दोन एक कपल जर रावता, जोडपी रावता, बायल एका वाड्यान घातल्या घोव दुसऱ्या वाड्यान घातलें. हें जे राजकारण जे चालू जे आसा सरकार दरबार आनी तांकां स्पेस मेळचो म्हणून हो मंत्री आसा, हे सरकार आसा, तांच्यांनी ही फुडें धुकल्लेलें आसा. पण कायद्यानुसार ओबीसीक रिजर्वेशन जाय आनी ओबीसीक रिजर्वेशन जर जाय, कायदेशीर तें जाय, तेज्या खातीर सरकारान डेटा करपाक जाय, एम्पिरिकल डेटा. वाय गव्हर्नमेंट इज स्केर्ड टू डू द सेन्सस. अजून पर्यंत विविध तरेच्या पक्षाची सरकारां ह्या गोंयच्या भुमीचेर आयली, पण कोणें ओबीसी कमिशन स्ट्रॉंग करपा खातीर, ओबीसी खातीर जे येवजण्यो ज्यो आसा त्यो लोकां मुखार पावपा खातीर कसलेच प्रयत्न करूं ना. आनी सगळ्यांत उज्वल हें म्हणटा तें आतां ओबीसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ह्या संदर्भान सरकार म्हणटा आमी 2013चो जर संदर्भ दिता आनी तो डेटा वापरचो. म्हाज्या सरकाराक चॅलेंज आसा, सरकारान तो 2013चो जो रिपोर्ट जो आसा तो सरकारान दाखोवचो. सरकारान अजून पर्यंत ओबीसीची जाती विहाय गणना करूंकूच ना किंवा प्रयत्न सुद्दां केलो ना. जेन्ना आमी मेंबर आसलेले त्या टायमार पुणेची एक एजन्सी प्रबोधिनी म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, तेन्ना सुनील ढवळीकर वॉज सोशल वेलफेअर मिनिस्टर. पण त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, तांच्यांनी काम कमेस केलें, विद्यार्थी लोक घातले आनी आमी एक सांगलें, जर तेन्ना तुमी ओबीसीचो जेन्ना रिजर्वेशन कोण कितले ओबीसी आसा ते कळपाक जाय जातीनुसार, तुमी एक उच्च वर्ग आसा न्हू, तांची गणना करची. थंय एक कॉलम वाचचो, बाबा हांगसर सारस्वत कितले आसा, बामण कितले आसा, हेंवूय म्हणलें थंय घालचें म्हणून. तो एक कॉलम आमी घातलो. तो रिपोर्ट अजून पर्यंत कित्याक लोकां मुखार येयना. जशें आमच्यो 18 युक्रिस्ट जाती आसात, तशी उच्च समाजाची एक जात आसा, तिवूय तितून घालची, म्हणजे एक्झॅक्ट स्टेटस कळटलो, बहुजन समाज कितलो आसा आनी उच्च वर्णी समाज कितले आसा, आनी ताज्या प्रमाणे एरिया वायज, लोकॅलिटी वायज रिजर्वेशन कॅन बी गिवन. वाय गव्हर्नमेंट इज गेटिंग स्कॅर्ड. हो दुसरो प्रयत्न आमचो आसा तो तिसवाडी महामेळावो 5 जुलय ह्याच मिनेझीस ब्रागांजा 5 जुनान जो आमी घेवपाचो आसा तो ह्याच हॉलान जातलो. हांगासर सकाळी 9 ते सांजे 7 पर्यंत तो कार्यक्रम आसा. आनी तो कित्याक आमी घेता हें तुमच्या फुड्यान आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. मेन ज्यो मागण्यो आसा आमच्यो त्यो ओबीसी सेन्सस ती अजून पर्यंत जायना. ही दशकांतून जशी 4 वर्सांनी जरी एकदां करता तरी अजून वचून कितलीशींच वर्सां हे प्रलंबीत आसा, ती ओबीसीची सेन्सस जायना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ताका लागून आतां पंचायत इलेक्शनाचो घोळ जो घालून घेतला तो सुद्दां भितर समावेश आसा. दुसरें आमचे जो बॅकलॉग जो आसा, मेन आमचो मोटीव आसा जो युवकां खातीर जो ओबीसी बॅकलॉग आसा तो जवळ जवळ 5,000 वयर गेल्लो आसा आतां. पण जॉबाचो जॉब्स जे आमकां ओबीसीक मेळपाचे आसले, ओबीसीच्या युथांक आनी तरणाट्यांक, तो अजून पर्यंत जायना. तो 5,000 एसटी जर भितर घालीत एसटीचो हें तर तो जवळ जवळ 6,000 वयर आसा तो बॅकलॉग आसा. आनी ह्यो सगळ्यो मागण्यो आमी प्रामुख्यान सरकार दरबारी केल्ल्यो आसा. हे 2.5 वर्सां पासून हें आसा तेजी रिप्रेझेंटेशन जवळ जवळ 19 रिप्रेझेंटेशन आमी सरकारा फुड्यान दवरल्या. पूण तेजेर अजून कांय विचार जावना. पूण आमचो त्यो पुराय करून घेतले जाल्यार एकूच उद्देश आसा की हे आमची एकजूट
आसा जी ओबीसीची आणि एसटीची एकजूट आसा सरकार दाखवून दिवंक जाय आणि त्या अनुशंगान आमी हे आता प्रत्येक तालुक्यात महामेळावे घेतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.